परिस्थिती म्हणजे एक वाऱ्याचो हे भयंकर जालो, ताका लागून माडी बिडी सगळी मोडून चूर जाला आणि आता गळपाक लागले. वर्साक सरासरी सुपारीचे उत्पन्न 45 ते 50 क्विंटल, कितें तरी 2 क्विंटल कमी जातली. म्हणजे 2-3 क्विंटल गळ्या सुपारी. देमायज पावसान सुपारी गळ्ळी ती गळ्ळी. वादळ वाऱ्या सरशी माड्यांच्यो माडयो देंवल्यो. आतां लुकसाण भरपाय कसल्यो सरकारी फॉर्मालिटी करपाच्यो तें कुळागरकारांक खबर ना. माडी जवळ जवळ 75 ते 80 माडी तरी गेले वादळाक कशी मेळटली, कोण दितलो, कोणा कडेन वचपाची तेका नुकसाण भरपाई कोण हें करणारो आहा. शेतकऱ्यांक तेजी म्हायती ना. 200 तरी शिट्टी वयता. 200 मोडल्या त्यो. हे पयलीं कांय वर्सां फाटीं वादळान अशीच परिस्थिती जाल्ली आनी ते वेळार लुकसाणीचे अर्ज भरून दिल्ले तातले कितल्याशाच जाणांक अजून कॉम्पेन्सेशन पाविल्लें ना. वेल्यान फॉर्मालिटी करूंक बोल्सांतले पयशे, शक्त आनी वेळ वगडावन बसले. जवळ जवळ म्हाका दिसना रुपयांतले 8 आणे बी मेळटाले म्हाका. तुमचे 300 माडी आहा. 300 माडयो नुकसान जालें तेची आमकां भरपाई कितें तरी समजून तेणी दिवचें अशें आमची मागणी आहा. तुमचो म्हणजे सगळे उदरनिर्वाह कुळागर हेचेरूच. हय आनी कांय ना. आनी तुमी कितें पयलीं कितें एकदां अर्ज बिर्ज केल्लो म्हणटाले न्हू तुमी? कांयच म्हाका तेचो फायदो जावंक ना. म्हाज्याच बोल्सांतले 500-600 रुपया गेले. कोणाक अर्ज केल्लो तुमी? कोणा थंय मामलेदार ऑफिसा कडेन कोण रावता न्ही तेंचे कडेन एप्लिकेशन व्हरून दिलें. ते एप्लिकेशन एकदम वचून येयलो पण कांयच हें फायदो कांय जावना. जवळ 4-5-6 वर्सां जातलीं वारें वादळ येयल्लें. अंदू खरेंच सुपारी बद्दल म्हणजे एक वायट हें जालें की सगळी सुपारी जळोन जवळ 80% सुपारी लोकांची जळल्या. तितून हांवूय आसा, म्हणजे हांव बागायतदार, म्हाकाय तेतून खूब लॉस जाला. अशें सगळ्या शेतकऱ्यांक लॉस जाल्लें आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें तरी त्या खातीर लोकांक मदत करची. त्याच पण हांवूय बी APMBच्या मार्फत शेतकऱ्यांक कितें मदत जावंक जाय ह्या खातीर काम करतलो. आनी म्हाका आशा आसा की हो जे ज्वलंत प्रश्न शेतकऱ्यांचो आसा ह्या खातीर सरकार कितें तरी मदत करतले. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.